वर्सा निम्मा आणि होबरो तुमक जाय जाले ऐकाय हांव आतां कमेस कोचिन पयलीं थोड्यो मुगे नाक जालो मुखेल होबरो सांगता मडगांवच्या कामार मुन्सिपल दे सालसेट बिल्डिंगा होबरो काडले पावटी तेच बगणार केलो आयकूं येताय तोंड आनी भरपूर फुगेट बन ओल्ड मॅन कोन कदलाचे बसयलो तो मिडनायट मिस जायन लासूं येता म्हळ्यार उठ्ठोन खूंय भोंवूंक गेल काय गोंयकारांदो खूंय मेल्याय रे जागी जाय म्हजें नांव लांप्याव आनी हो गरम गोंयकार घेवन येयल तुमकां गोंयच्यो आनी सगळ्या जगाच्यो खबरो शाश्टी भाशेन हांव आतां पुराय खबरो आयकाय क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ क्यों हुआ जब हुआ तब हुआ मायचो गो हुआ 10-12 वर्सांनी म्हाका दिसलो सान फ्रांसीस सायबान हेंचे बॅड सॉंग गायन हेंची मोत्ती गायल मू ते आमगे आपुरबाये मडगांवचे हेरिटेज म्युनिसिपालिटी बिल्डींग आसता एक पेंटा पिशेल ओडपाक सद्या आसतो पेंट खूंय 12 वर्स पयलीं त्या गेल त्या एक्सपोजिशन टायमार मारलोलो आतां कांय नेजो एक्सपोजिशन म्हणटो आनी एक सामना मदीं काब्बा जातोलें पूण ते म्युनिसिपालिटी अधिकाऱ्यांनी सगळे राटावळी कोण टेंडर काडल्या तो देव तेगे आतां फोन घेयना तेगे मनशां मेळ खूंय म्हजी कानां पळटे प्रमाणे मडगांव चडशे सगळे कॉन्ट्रॅक्ट कितकाय करून ते गेले मनशां मेळटाय खूंय एनीवेज तें आसूं 12 वर्सां उपरांत पेंट मारूंक कॉन्ट्रॅक्ट दिलो आनी पेंटींग कमेस करपा नाक जालो कन्फ्युजां वयर काटाय पयलीं सद्या हांगे चड शिकलो अधिकाऱ्यांनी 4298 स्क्वेअर मिटर ओनोट पेंट करपा असो एस्टिमेट केला आनोको त्या बिल्डिंगा सरभोंवतणी आर्कां सायतेची एरिया मायनस केलो जाल्यार टेंडर हाती पणाका त्या कल्यामती पेंटींग कॉन्ट्रॅक्टर तो आदलो पेंट नामू घासप ना ओ वंटी कुडकेले तितून प्लास्टर बरोवप ना पूण सॅम्पल पेंट कुडके मान तयार मागी ते हांगे चडो शिकलो इंजिनियर आसाय ते सॅम्पल मारलो पेंटा इन्स्पेक्शन कोन म्हणून लागले कॉन्ट्रॅक्टराचे पयशे बरयले ते अल्टिमा म्हणटाय त्या पेंटाचे तूं कित काय म्हळ्यार एक्रेलिक पेंट सॅम्पल दाखयता कॉन्ट्रॅक्टरान तांकां सांगिल्लें हुंय अल्टिमा पेंट मारता जाल्यार आनी पयशे पडले सायबा बोगोश म्हणचे तेंगे तू मैं कमेस जाल ते प्रमाणे मुच्चे बिरांत पळया ते हांगे आपुरबाये बिल्डिंगा पिशेल ओडीत पळया आनी 10-12 वर्स वसोत मू ते हांगे चड शिकलो सगळे वळखासता इंजिनियर आसाय तेणी तरी आपणांगे एकमत उजार कोण ते कॉन्ट्रॅक्टराचे फकत बरयलो जाल्यार पेंट कोत्तो अल्टिमा जावपा जाय मू जाल्यार तो कल्यामती कॉन्ट्रॅक्टर येस प्रॉब्लेम उबोवपा नासलोलो हांगे चड शिकलो इंजिनियर ते कपलांत मत स्टँड बाय दोन दोंपरांत मत उजार कोताय न्हू रे चोय आतां हांव चड शिकलो मनीस न्हू रे पुर्तुगेज टायमार म्हण तूं फकत सेगून ग्रा पास केलोली देखून हांवें मुगे आनी एकल्या आमगार त्या पेंटा वेगळेपण कितें तें सोदून काडपा तेणी रिसर्च करून म्हाका इंग्लिशीन वाचून सांगिल्लें Ultima exterior emulsion is water-based emulsion. Apex exterior emulsion is also water-based containing silicone, has additions derived from modified acrylic. Ultima offers ultimate finish. Acrylic provides a good finish but not better than Ultima. Ultima has good water resistance and superior UV protection. Also resists dirt and fungal growth which helps prevent dust from adhering to walls. Acrylic is made specially to withstand the intense heat, humidity and rain of a tropical climate. Ultima has strong resistance to chipping, peeling and cracking. Acrylic also resists fading effectively and maintains color. तू कितें समजमा येयला ना
म्हयन्याचो ही कफूजां उबी जालें ती डिसायड करपा आनी कितू तेम काटलें काय एक अपुरबाय कामरा म्युनिसिपालिटी सालसेट बिल्डिंग मरे तें शास्त्री गांवचे लोकां तें एक व्हर त्या गांवचो एक लँडमार्क आनी सारकें हिस्टॉरिकल बिल्डिंग तें तूं भितरसून वयले माडेचे ते लांकडा फ्लोर आसते जे पायन दवरल्या सारके पुर्तुगेज तेंपा वयले गोंया परतून विजीट केले दिसता तेंगे तू माई कोण ते पावसां ते येसले बगणा जाताय कित्या तेंगे ते अधिकारी चिंताय porque ये debería mi preocupar yo no ligo para eso munche why should I bother I don't care म्हण तुमको तरी केसो पेंट मारपा तो डिसाइड करून जायना जाल्यार लांप्या एक आयडिया दिता अर्ध्या बिल्डिंगा उल्टीमा मुठाय तो पेंट माराय आनी उरलो बिल्डिंगा एक्रेलिक मुठाय तो पेंट माराय पूण कोत्तान देव हाती तो पोरने पेंट घासून नया पेंट माराय नवे वरस येतय धांवन पोरने वरस वेतय पण हे वर्सा एक नये निचेव केला दामेंतान तू 5 तरी सांबाळूंक गेले तेज्या 15 म्हयन्यांकूय बीन हांवें निचेव केलोलो वरस संपचेन पयलीं कोणूय चेडवा मोगान पटो आसूं देसेंत चेडवान तांणी मेट्टाय हूंय रे म्हाका उगडास आसा एक पावटी डिसेंबरा म्हयनो काबार जाता आमी सगळे भुरगे एकठांय जायन सदांचे भाशेन ओल्ड मॅन करपा जाय म्हूण एक मिटींग गेली थिंगा हांवें म्हळें हे पाटी आमी ओल्ड मॅना 30 तारखेर रेडी कोन 31 तारखेर सक्कां फुडें रस्त्या सायडीन दवरया म्हूण दोमिंगाय तान नेयेलो तारवटी आनी तो त्या आदल्या दिसाकू तारवार गोंया पावलोलो हॉट पॅसेंजर आसलोलो तेणे हांगे दिसकुसां आपणागे बल्कांसून आयकोन मिटींग काबार जाता 100 रुपया नॉट डोनेशन दिन म्हळें हे पार्टी त्या ओल्ड मॅना बंपर होगेट घाल्याय म्हूण तेश मोठा खुशालकायेन दाम्या उब रावन व्हेरी व्हेरी जानत आयड्यार म्हळें आनी आपणागे बोर्सांतून जिप्पो लायटर काण पेट्टोयन म्हळें ओल्ड मॅना उजलापा मुगे जिप्पो लायटर तयार आसा त्या तेंपार अनंता पसऱ्या 30 पयशां एक फोगेटी मारण मेळटालो म्हणचे चित्त्या हे पावटी त्या ओल्ड मॅना कित्तू फोगेट घालूं मेळटल्यो त्यो आंगे भुरग्यांगे मिटींग चालू आसतना थिंग मरे कोण अनको ते 2 जाण देसेंत गांठ्यांगे गिंटां असो जवळे भुरगे घुस्पोवपा लागले मिटींगे आमी एकमुखाको हिंचालें तेंक आंगे गँगां घेतले काय म्हूण दाम्या म्हणून लागलो ते कालू कोणागे बिराडां रावपा येयले आनी तेंक आंगे भाशाय सजमना देखून मागीर सगल्यांनी म्हळें आसूं तयारी नाकाय म्हूण मिटींगे आमी डिसायड केलें हे पाटी ओल्ड मॅनाक कोणा गेले बरे रोप हाडचे न्हू म्हूण कित्याक गेले ते पाटी मोयतो प्रॉब्लेम जालो ना रे वी विल स्ट्रिक्टली यूज क्लोथ्स जे हुंचे माडां पपाये ओ कोणाले वये लायन दवरलो आसल्यार हाडपाचो ते सांजे दाम्या कोणागे परने पूण पिंज नासलो पॅन्ट घेवन येयलो हांवें म्हळें दाम्या हे बरें असो दिसत मरे जाल्यार तेणें सांगिल्लें हे आली पिता देगी हाटल्या मायदो हाटीं वये लायन दवरलो आसलोलें प्रदीप कोणागे बुशोट घेवन येयलो आनी हे भाशेंगे ओल्ड मॅन करपा मिशन सुरू जालें 31 तारखेर काय बरांगे ओल्ड मॅन कोण रस्त्या सायडीन कदलाचे दवरता आली पिदार पिडा तिंगीन धांवन येयलो आनी हांगे ओल्ड मॅनागे पॅन्ट कांट्याक भाड्या नागूड केलो वयल्या मरे तेणें हांक पीड दाखयन वॉर्निंग दिलें दुसरे पावटी आपणागे रोपा हात लायन दाखयाय म्हूण तेणी हुंय न्यू इयर रातीक मिस्सा वयतो म्हूण आपणागे सुट्टावयल कालसां बरें धुयन करून हाटले वाटेन वयेचे सुकोंक गायलो हुंय तुमी कित काय म्हळ्यार तें मुगे कालसां व्हरून तुमगे ओल्ड मॅना घाताय मला अंदरूचे ह्यो निम्माणी वक्तार घडलो घडण्यो चोयन आमी सगले सारके बाबुडे सजान चिंतना पळय 10-12 मेत्र पयल्या ते 2 जाण गांठ्या जावडे भुरगे हे सगळे घडणी घट्टेन चोयन एकमुखा कित सांगोन आसोन कांकात घाताले निम्माणी वगत आतां कितें करपाचें आतां तुम सांगाय म्हाका तूं आज केसले गुन्यांव आसा मिटींग हे तरी सगळ्यांनी डिसायड केलो मरे हुंचे वये यो पप्पाये बांदून आसलो रोप सोद्याय म्हूण ही सगळी नॉलां गोटाय ती गाबृत्यो रस्त्या दुसऱ्या वदांसून दुर्गाचे बसून चोयता तेणी म्हळें आपणाक एक पोरने कालसांव आसा तुमक दिता पूण एक काम करचें पडटलें
तुमगे सुस्करी सांगत त्या पैशान तू माके एक बाटली काजू घेऊन दिच पटवली आय रोकडे डान मुळे घाबरुतीवानाक बारीक वयर सकल चोईन मुळे हे शी माक तुमचे विश्वास ना हे सगळे एक कागदाचे बरोवन दिच पटवले बरे मुळे आणि कोणी तरी घराक धावून एक बुक्का फोल आणि लापशाण मुक्को दिली आता माक खबर ना एक कॉन्ट्रॅक्ट कितको बरयताय तो थाट कमुज मोती लाईट पेटवली आणि आय मोती कुमळे अरे घाबरुती वा तरी आबेश बरोवपा कोणा जाल्या आयानी वगत केल ना ते कागदा होलीचेर मॅरी क्रिसमस अँड हॅपी न्यू इयर मु बरोवन सकला आशीनात केली म्हजे हाटल्या उरलो भुरग्यांनी आशीनात केली घाबरुती खुशाल जायन ती फुल कोण आपणागे बड सांगायन आक पॅन्ट आण दिले ते दोस आमी ओल्ड मॅन कोण जात्री रस्त्या सायडीन दवरून येतोय तो लोकांक बांपर सुस्क्रिसांव काळे निम्माण काडोक जात्री सगल्यान डिसायड केले आत रातचे मिडनाईट मिस जात्री ते ओल्ड मॅना उजलाया मू मिस जात्री सगळे बायल्या मेन एकमुका वेश कोण जाताय मुळे चल ओल्ड मॅना उजला पाया दाम्यान पोत्तू बोडसा तू शेपायगे लायटर काण मुळे व्हेरी जानत आयडियार ओल्ड मॅना उजला पा मुंगे लायटर तयार आसा आणि यश मू चलों लागले ओल्ड मॅना जाग्यार पावता दाम्यान एक हातीन लायटर भायर काडलो आनी दुसरे हातीन मुज भुजा दोन मुळे लाप्या आंगे ओल्ड मॅन हुंय गेलो सायबा बोगोश आमी रस्त्या सायडीन ओल्ड मॅन कोण धोलो जाग्यार कदेल आसा पूण ओल्ड मॅन ना थिंग आमी ओल्ड मॅना सोदीत म्हळ्यार थोडी घर मुखार कोण ताम नासता हगेट लावपाक कमेस केल्यो दुब्बा म्हण आम त्या जाग्यार धांवन चयल्या कितें सांगतलो ते दोग देसेंत गांठ्या भुरग्यान मरे आंगे ओल्ड मॅन चोवन व्हरून पण उजलायलो आणि ते दोगूय सोरभोंवतणी उडी मारीत नाचताले हे चोईन दाम्यान हे पाठी मुळे व्हेरी बॅड आयडियर म्हण आपणागे शापायगे झिप्पो लायटर पोत्तू बोड सांगायलो कितें करताय रे बाबा एश केल्या बंबई पावताय बरें रे यात ते 20-25 वर्सां पयल्या मंगळारा पोत्तू मेळ्या आणि हो गरम काय का तुमक सगल्या मान बागोइन देव बरें कर मग सोंपयत मुंगे काणयो लांप्याव सेज हॅपी न्यू इयर टू यू अँड युअर फॅमिली हो गासूं दिस इज लांप्याव सायनिंग आउट म्हळ्यार आउट.